जेजू क्रिस्तातही म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, वेगवेगळ्या क्रिस्ती समुदायामध्ये समाधान आनी बरें मन रुता करूंक आनी एकवटाक साक्ष दिवंक ह्या वर्सांत हांव जनेराच्या निमाण्या आयतारा आमी क्रिस्ती एकवटाचो आयतार संभ्रमता। ह्या वर्सा क्रिस्ती एकवटाच्या मागण्याक पवित्र सभेन दिल्लो संदेश बरें करा, न्याय नीत सोदा, जातभेद, उंच खीळ, नितळ आनी मेळो असो तफावत करन मनशांनी केल्ले वांटे फांटे पवित्र सभेन ती भितर रिगल्यात। हे वांटे फांटे सोम्यान सोपणेल्ल्या त्या सोबीत स्वप्नाक ते सोमेस्त एक जावं म्हणल्यार स्वप्नाक आनी मागण्याक, तशेंच सर्व संगती जेजू क्रिस्तांत एकवटाक हाडूंक देवा बापान केल्ल्या त्या योजनाक अडखळ जाल्यात। देखून वेगवेगळ्या पंगडांनी शिंपडलेल्या क्रिस्तांव भावंडांनी सांगाता येवन मागणें करतना सर लोकांक मेल फांगत आनी बेसान जाल्ल्या संवसाराक बरवसो जाता। वेगवेगळ्या पंगडांनी आमची भाव भयणी सांगाता आयलेले वरवीं सोमेची सुवार्ता प्रसार करूंक आमकां एक अवकाश जातलो। आमी एकवटान आसलेले वरवीं सोमेचे शीस म्हूण दाखयतले। तर ह्याच जनेर 29 तारीखेर आयतारा मिसाचे देवस्तुते वेळी ह्या खातीर प्रत्येक तरान मागया। तशेंच आमच्या बावारियांच्या क्रिस्तांव भावार्थ पाळच्या मुखेल वाळ्यांतल्या सभांच्या सांद्यांक सांगाता घेवन एकवटा खातीर विशेष मागणी भेटोवन एकामेका भाव भयणी म्हणून वळखून घेवया, अशें देवाक आमी महिमा दिवया। तुमकां समेस्तांक एक बागी क्रिस्ती एकवटाचो आयतार मागता।